समोर सर्व आम्ही एकठांय झाल्या भक्तीन आणि माना उतरते आयकोंक आमकां समर्पून कोवी या बलिदाना येया गव्या एका स्थळ्या उल्हासून प्रिय देवा गीतां गायन आणि अर्गां दिव्या ताणे केल्या उपकारा येया गव्यास एका स्थळ्या उल्हासून प्रिय देवा गीतां गायन आणि अर्गां दिव्या ताणे केल्या उपकारा मोगाचेनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता सांजूद उतर देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पूर्ण शेताक आयच्या दिसाच्या ह्या भक्तीपणान भागीदारान जावं हांगासर आमच्या बिरगजगरांक पयस लक्ष येतावन आयलेल्या हर एकल्याकी हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा आयच्या दिसा हें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आमचे संगी आसात मानादी बाप बाजील वास प्रस्तुत वरकाडी पिरगजीचे विगार गांवांत ते ओमजूर पिरगजीचे आमी दोगी एकाच पिरगजीचे एकाच वाड्यांतले फादर बेजिल वास ह्या पिरगजेंत आदलो विगार 6 वर्सांची सेवा तांणी दिल्ली जे कितें बाप स्टॅनली बिरेरान सुरवात केल्लें हें भक्तीपण मोदें इल्लेशें निद्रेस्त जाल्ल्या वेळार परत तें नवें रूप दिल्लो नवो जीव दिल्लो मानेदी बाब बेजिल वास आज परत आमचे संगी आसात आयचे दिसा हें भक्तीपण चलोवन व्हरून आमकां मागोवंक प्रेरण दितले मात्र न्ही आमचे खातीर विशेश तरान आयचे दिसा ते मागतले त्या देखून तुमच्या सुमेस्तांचे तर्फेन मानेदी बाब बेजिल वास तांकां हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा आयच्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या परी आसात सांजूद उतर देवाच्या विनवणेन लाभलेल्या सक्कट बरेपणा खातीर अर्गां जावन हें बलिदान भेटयतात प्रिया कॅस्टेलिनो पेरमोदे डॉक्टर एन्सिला पत्रावो जल्मा दिसा संदर्भी किन्निगोळी विन्सी फुटाडो मुल्की सिप्रियन डिसोजा थाकोडे अजय लोलिता डिसोजा थाकोडे विजय जास्मिन डिसोजा थाकोडे लाइनल विनाय डिसोजा मोडबेल्ले रेक्सन स्वीडल डिकोस्टा बचपे ग्रेटा पिंटो शिरवा जूड स्टीफन कुळाय जुलियानो फर्नांडीस मालाड मुंबई जॉन फर्नांडीस आनी कुटाम काटीबळ्ळा जॉन राहुल पिरेरा आनी कुटाम मँगलोर सविना सल्डाना मँगलोर तशेंच प्रत्येक ते सवा बसोन मीस भेटयता अनिता पिंटो कारकळ कुटमान देवादीन जाल्यार आल्मा बसोन मीस भेटयता थॉमस फेरावो बोळकुंजे पुलगोत्रींतले आत्म्या बसोन मीस भेटयता जुलियाना कोटिना ल्हान फुलवाडो ह्या सर ते सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागता आसतना आमची मागणी ते सवां आमी उबान दिवया आनी मागया आज प्रत्येक जावन मोगाचें नांव फाल्यांच्या दिसा 7 तारखेर आमचो ह्या पिरगजीचो स्थापक याजक विगार मानेदी बाब स्टॅनली बिरेरा सरोवन 11 वर्सां सोंपतात तेन्ना आज हे मिसाचें बलिदान भेटयतना तांच्या आत्म्याक आमी विशेश तरान शांती मागया कित्याक हें सगळें भक्तीपण तांणी सुरवात केल्ली आनी तांच्या ह्या बऱ्या मना वरवीं आज कितल्यागी जाणांक सांजूद उतर देवा मारिपाक बरेंपण लाभलां लाबून आसा ह्या पवित्र थळार देवान असल्या विगाराक याजका फावो केल्याक अर्गां दितना सासणीक विशयो तांच्या आत्म्या खातीर आमी मागया तशेंच आज आमी विशेश तरान मागता फाटल्या दिसांनी पावसा वरवीं आवरा वरवीं भुंय कोसलोने वरवीं आनी विविध प्राकृतीक अनाहुता वरवीं मरण पावल्यांच्या आत्म्याक शांती आनी निराश जाल्ल्या निर्गतीक जाल्ल्या दुखांनी बुडोवल्या कश्टांच्या त्या कुटुंबां खातीर प्रत्येक जण वायन हाडल्या त्या कुटुंबां खातीर आनी आमच्या बोवारी आसच्या ह्या प्राकृतीक अनाहुताक वळख जाल्ल्या सक्कड कुटुंबां खातीर आमी मागया सोमी तांकां बुजोवन दी धैर्य दिवन दी सांगात दिवन दी तांच्या सांगाता रावोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी मागया आनी ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो हे या म्हजे ससी कश्टांतले आनी वजन वावयतले न्हू आनी हांव तुमकां शांती दिता सुटका दिता समाधान दिता आशिर्वाद दिता अशें जेजून विविध रितीने आमकां आपयलां
आज इतलं शिरांच्या पावसाक तुम्ही इतली जण हांगासर आयल्यान म्हूण सांगल्यार न्हीद जावन त्यांची एक वरती अजाप तुम्ही हे वरतो सॅक्रिफायस करन हांगासर आयल्यात कितें त्या सामान आयल्यात सगळीं त्या सामान आज हांगासर भेटयता आज येता न्ही हांगासर मागिल्ल्या कोणाकी मेळो ना म्हणून ना ते पातयेन तुमी आज आयल्यात आनी ह्या खातीर आज विशेश तरान जेजूच्या रुपांतराचें फेस्त आमी करता जेजू आपल्या शेळेल्ल्या शिसांक धैर्य दिवंक भरोसो दिवंक ता दोंगरा रुपांतर जालो आज आमकां हर एकल्याक आज त्या रुपांतरान भागीदार करता आमी रुपांतर जावं फाटी वचोन त्याच बरोवशान कश्ट नश्ट कितेंय आसूं दी आमी धैर्यान जिवंक आमकां आज तो बळ दिता हर एकल्याक तेंच बळ तसो बरोवसो तो भरून दी म्हणून आज आमी मागया ह्या मिसान फावो भाग घेवच्या खातीर आमच्या पातकांची आमी दूख धरया हांव पातकी सोय पळयता देवाक आनी तुमकां बाब म्हजो गुन्या विसार सांगता मनाची तूट कोणा विसारून वायटा धाडून आनी बरें सोडून हांवें जायत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बरें सदां सावकार मुरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरीसपरा देवा लागीं वैनादी करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्त्याची जिविता पावो Sumia kakutka Sumia kakutka Krista kakutka Krista kakutka Sumia kakutka Deva kusagi ani shanti tacha ishta sosari Sarveshwara Deva sagi charaya Sarpadveda Deva Bapa Ami tuka namastakta Ami tuka dinvasa तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका भाकरता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता आमची काकूट तू बापाच्या उजव्याक बसाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थया सर्गींच्या बापा रुपांतरलेल्या आपल्या कुडीन जेजूनशी सांग आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो भावार्थ थीर केलो त्याच बराबर तुवें तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें संपूर्ण रुपांतर आदी फुडें परगट केलें संवसारांत तुज्या पुताच्या उतराक
सदांच पाळो दिवन सरकार ताच्या महिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वचप. हांव पळयत आसतना शिवासना एका जाग्यार दवरली आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो. ताजी वस्त्रां हिमा बरी धवी आनी ताजे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ. ताजें शिवासन एका उज्याच्या आकट्या बरी आनी ताजीं चक्रां जळत्या उज्या बरी. ताजे मुखार तावन एक उज्याची न्हंय वळटली आनी हजारांचे हजार ताजे सेवा करतले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताजे मुखार आसले. न्याय सभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणटेशी आयलो आनी ताका ताजेशी वेलो. ताका दिली पदवी महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताजी सेवा करतली. ताजी पदवी ससनाची पदवी ते केदींच सोमची ना आनी ताजे राजवडकेचो केदींच नाश जावचो ना. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वे वयर तो स्वर्तो. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वे वयर तो स्वर्तो. सर्वेस्पर राजवट चलयता पृथ्वी उल्हास. दर्या करवळेचे गांव आनंद भोग. कुपाने काळोख वसतात ताचे भोवती. न्याय नेताच्या सिंहासनाची बुन्याद. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वे वयर तो स्वर्तो. सगळ्या संवसाराच्या धन्या मुखार वय सर्वेस्परा मुखार पर्वत मेणा बरी करतात. मळपताचे नितीवणपण परगडता. सर्जनांगा देखतात ताची महिमा. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वे वयर तो स्वर्तो. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वे वयर तो स्वर्तो. Alleluia, 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 Alleluia. हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला, ताका तुमी ऐका. Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रोक, जाकोबाक आनी जुवांक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेक आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचें आंग वस्तूर इतलें जळजळीत धोवें जालें की संवसारांतल्या खंयच्याय दोणकाराक तशें करूंक असाध्य, कित्याक तितलें धोवें तें. आनी मोइशे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसले तांकां दिसलें. तोळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगाच आसलें बरें. आमी 3 तंबू मारया, 3 तंबू बांदया, एक तुका, एक मोइशेक आनी एक एलियाक. कितें म्हणचें म्हूण ताकाच कळोंक ना. तितले ते भियान घाबरलेले. तितल्यार एक कुपान तांचे धांपान गेलें आनी कुपान तावन एक ताळो आयकलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. उपरांत तांणी सट्टकन भोंवतणी पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणीय ताच्या सांगाता तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देवान येताना तांणी पळयल्लें तें मनशा पोत मेल्ल्यांतलो जिवान जायसर कोणाक कळयनाये म्हणून जेजू तांकां ताकीद दिली. तांणी हीं उतरां घट्ट मोतयेंत वेलीं. पूण मेल्ल्यांतलो जिवान जावचें म्हळ्यार कितें अर्थ म्हणून ते एकामेकाक तर्क करताले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. क्रिस्तांती मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत बरवोसो कितलो गरजेचो म्हणलें आमकां आमी जाणा. बरोवसो नासतना मनशां वाचोंकूच साध्य ना. बरोवसो नासतना उदकांत उपेंत येनातलो मनीस बाचाव जावंक साध्य ना. तो म्हणजे जालें म्हूण चिंता. पूण उपेवंक गोत्तुनातलो मनीस पर्यंत उदकांत पडल्यारय आनी एकलो येता म्हणसर उपेवंक शकता खंय. बरवोसो आसल्यार. बरवोसो ना जाल्यार बुडलोच. पळया, बरवोसो आसले कितले जाण कॅन्सर पिडेस्त बरे जावन 20, 25, 30, 35, 40 वर्सां भर जित्तात, धाकटेर मेल्यात. तूं वानताय गिना 6 म्हयने 3 म्हयने म्हणले धाकटेर मेल्यात. हे आसात बरवोशेन जियेल्ले मनीस, धैर्यान जियेल्ले मनीस. विज्ञान सांगता त्या दाडा बरवोसो आनी मागणें भरसिलें त्या दाडा मनीस पिडे वयर जैत व्हरूंक शकता म्हणून. मनशाक मस्तपटी कितें जावचें म्हळ्यार एक बोर जावचें आनी एक बेजार जावचें. 2 संगती. एक बोर म्हळ्यार कालें करूंक की नाका, कितें करूंक की नाका, कालें सदांचें. पावसांत थोडीं खाणां कर्ण जालीं आनी घालें रांदचें. सदांचें जाता पुराय. आमकां आमचे परगांवांत असले मनीस पाटी येवन घरा रावल्या उपरांत ते सदांचें जातात. पयलें केदाळा येताय फोणां. हांवें न्हू हांगासर थोडे म्हयने जाले केदाळा वचोंक थोडे दीस जाताना सुरू करतात गे थोडे घडे हांगानी. तशें हांवें आयकल्लें आसा. पळया, असली एक स्थिती आमी पळोवंक पडटा. कित्याक म्हळ्यार आमकां सदांचें जाता आनी एक आमकां बेजार जावचें आसता. ह्यो 2 संगती आपोस्तलांत आज पळयता आमी. तांकां सदांचें जालें. जेजू आपल्याक गूण जाता, तें जाता, हें करता. आनी कितें तितलें म्हणटना जेजून सांगलें, हळे मनशा पुताक दिवशी मारतले, उर्सार मारतले. त्या दाडा हांकां शॉक जालो, हांकां बेजार जालें. सदांचें जालें, बेजार जालें. त्या दाडा जेजून चिंतलें आतां कितें वाट सोदची. कितें जेजू ताबोर दोंगरा त्या गांगा पडून गेलो. जाकोब, पेद्रू आनी जुवांव ताचे मुख्य कोर कॅबिनेट तें तांकां घेवन आपोरून गेलो.
थंयसर आपोवन व्हरन ताचे नीज सैम तांकां एक घडये दाखोवन दिलें, एक घडये दाखोवन दिलें. आनी त्या वेळार इतले संतोशान भरले की जेजू परजोळ तांणी पळयलो जाल्यार ते म्हणटात आंगात रावया. थोड्यांक पळय पेतिरे मंदिराक गेल्यार थंयच रावया म्हणून बगचें, फाटीं येचें नाका आनी कोणें येचें दी परतून. थोडे मागण्या गेले रावंक खुशी जाता, वचून येया धरतात वसाचे फाटीं, त्याच कोंडाक वसाचे, त्याच मनशां मदें वसाचे, थंय वसाचे परतून येयचे. सिसां देंवोन येवंक नाका. पर्वता गेल्यात बरें जालें, आंगात रावया. पळया थंयसर जेजूच्या जिवितांती कशें कश्ट मरण जालें तें असो इल्ली रूस हांकां सांगूंक म्हणून जेजून आपोवन व्हेलें तांकां बरोवश्यान भरच्याक. हे सांगताले जेजू तुवें मरचें नाका, कित्याक जेजू सांगाता रावंक जाय, जेजू आसा जंय तांकां नाका. पूण जेजून तांकां बरोवश्यान भरचे खातीर येलें. बापानी थंयसर जेजूक रुपांतर केलें म्हूण येत एका लेखार जेजू की चडीत बरोवश्यान भरच्याक कुर्साच्या मरणांत ताणें वचोंक आसा. आनी मुखार ते वेच्या आदीं ताकाय हो म्हजो मोगाचो पूत हाका आयका म्हूण ताणें सांगलें. आनी परतून थंयसर ते सिसांक न्हीज जावन हें रुपांतर सिसांचें म्हूण आसा, सिसांचें. आनी थंयसर तांचें रुपांतर थंय ते पळयतात, मोइजेक पळयतात, एलियासा पळयतात. मोइजेतावन नियम शास्त्र आयिल्लें, एलियास प्रवादींचे आनी अशेंच सर्व नियम शास्त्रांतल्या उतरां सर प्रवाद पण जेजू थंय संपूर्ण जालें म्हणून त्या त्यागा सिसांक थंयसर ताणें दाखोवन दिलें. आनी थंयसर ताचें आत्मी सैम कितलें दैवी सैम कशें आसलें तांकां एका घडयेक तें पळोवंक मेळ्ळें. हें रुपांतर न्हीज जावन पळयल्लें, सीस न्हीज जावन भोव सर बरोवश्यान भरलें. पूण जेजून तांकां सांगलें देंवोन येताना मनशा पुताक कश्ट मरण सोंसूंक आसा, तें स्विकार करून तयार ना. थंय रुपांतर पळयल्लें हे जेसीबनी मळ्यांत जेवण पडलें, जेसीबनी मळ्यांत बियाण दवरलें. पळया थंयसर तें रुपांतर पळयल्लें थंय येताना दवरलें. मागण्याय न्हीज जावन एक रुपांतर पर्वत, पर्वतार जालें रुपांतर. पर्वत आमी पळयता कशें देवाक बेटसो जागो हर एका समर्थीन पर्वता विशिश्ट स्थान आसा. तशेंच थंय उपादेश दिल्लो जागो, अब्राहम साक्रिफीस भेटयलो जागो पर्वत. एलियास प्रवादी 40 दीस 40 रात एका पर्वतार ध्यान करी लागलो. थंयसर माउंटान देव ताका भेटलो हे पर्वत. आनी हांगासर पर्वत ह्या दोंगर देवाक लागीं आसचो जागो, देवा लागीं आसचो जागो. देवा लागीं आसूंक, देवा आतां आमी स्पर्श घेवन वचोंक सिसांक तें रुपांतर संपूर्ण जालें ना. आज मागणें एक दोंगर, मागण्याचें वर्स येवच्या वर्सा आमी भाग्यवंत वरां संभ्रमूंक आसा. मागण्यांत आनी पयशे पयस शिकोवणेंत आमी घट जावन हे भाग्यवंत वर्सांत आमी प्रवेश जावंक आसा. तर आमी ह्या दोंगराक येता, आमी हे नोवेनाक येता, सवेर पडोवन न्ही. सवेर पडले जाल्यार ह्या पावसा खंडीत येत तेन्ना न्हीज जावन आमकां हांगासर सोम्याक भेटोवंक आशा आसा, अपेक्षा आसा. देखून इतल्या व्हडल्या संख्येन आयल्या. पूण हांगासर आज देवाचें दर्शन जाताच, देवाची स्पर्श जाताच जायना म्हणूंक जायना, जाताच तो संतोश जाताच, तें समाधान जाताच. तें घेवन आमी फाटीं वचोंक आसा. हें रुपांतर मागण्यार आमकां जाता खंडीत. मागण्याक जेजू रुपांतर जालो, मागण्यार आमी रुपांतर जाता. तें मात न्ही, हांगासर आमी देवाक भेटचे अवकाश साडा जंय मागण्यार मात्र न्ही. दोंगर दुसरे आसा आमच्या जिवितान. घरा आसती आलतार थंय सदां न्हीत आमी वेसो दोंगर देवाक भेटोवंक, थंयसर तांकां बुजावन आनी धैर्य मेळोवंक. घरच्या आलतारी लागीं आमी वचोंक. ल्हान तावन आतां म्हणसरी वाडिल्ल्या त्याच दोंगरार न्ही आमी इगर्ज बाप्तिस्मांतान आतां म्हणसर आमी वाडल्या ह्या दोंगरार, ह्या दोंगरार. आनी मागणें न्हीज जावन रुपांतर करता म्हाका आनी म्हज्या म्हाकांत्र हेरांक. तशेंच आनी हे दोंगर आसा मोग. मोग देव आनी मनशां लागीं हाडटा.
तोय एक दोंगर देवाक भेटसो. आमी पळयता बॉक्सांत देव आनी मनीस लागीं येतात, सांगाता येतात. तो आनी एक दोंगर खालतेपण सर्गींची वाट दाखयता. तशेंच सेवा देवाक हेरां तें पळोवंक आदार दिवचो दोंगर. सॅक्रिफीस नीज रुपांतराक आदार. मस्त जण आमी मागण्यो करूंक नव्याना येवंक तयार, पूण तो सॅक्रिफीस करूंक आमी तिके सोकास. कश्ट येतना आमकां नीज जावन कश्ट जातात स्विकार करूंक. देखून रोमाकारान बरयल्ल्या पत्रांत हांव 5 वळ बरोवचो आमकां ते 5 वळ म्हणून सांगता. बरोवचो आमकां निराशी करिना. आमच्या कश्टांत आमी संतोश पावता म्हणटा तो. बरोवचो आमकां निराशी करिना. तो बरोवश्यान आमी सदांच जियोंक. देखून खंयच्याय क्रिस्तांव मनशान नीज जावन तो क्रिस्तांव वय जाल्यार ताणें केदींच जीवघात करूंक साध्य ना. नीज जावन तो खरो क्रिस्तांव वय जाल्यार ताणें डिप्रेशन वचून साध्य ना. हर एका दिसा जेजू आमकां चार्ज करता, बरोवश्यान भरता. कितले बरोवश्यान भरले. कोविडान बाचाव जाल्यार त्या बरोवश्यान मात्र, कॅन्सरान बरी जाल्यार बरोवश्यान मात्र, तांकां कितले अणवरां आयिल्लीं बुडोवंक जाल्ले ते बरोवश्यान मात ते सबमेरिना बरी वयर आयल्यात आनी जिवितान झुजोवंक तयार जाल्यात. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, कश्ट अणवर आयिल्ल्या वेळार ते सबमेरिना बरी त्या आमी गुंडाळ्याक वचोंक जाय. त्या गुंडाळ्यांत शांत आसता, देवा थंय भेटोवन आसा जंय आनी थंयसर आमी बरेपण जोडटा. पूण जाय सेट असायड फर्स्ट प्रायोरिटी टू गॉड. देवाक पयलें स्थान आमी दिल्ल्या वेळार बरोवश्यां उरोवंक साध्य जाता. दोंगरार चडल्या शिवाय रुपांतर ना. दोंगरार चडचें आमकां खंडीत जावन आमकां बरेपण हाडटात तें आमी रावोवचें नाका. परतून दोंगरार कितें जाता, जेवचें रुपांतर पळयल्लें थंयसर तांणी तीर रावा जाय म्हणून आमकां सांगलां. तीर रावा जाय. जेचे म्हणी म्हळ्यांत दावुल्ले बरी आमी जावचें न्ही. तो बरोवचो आमी उरय जाय. आमी पाटी येताना आमच्या घरच्यांक, आमच्या कुटुंबाच्यांक, आमच्या शेजारच्यांक सगळ्यांक हो बरोवचो आमी दी जाय. त्या दाळा फाल्यां तेय तुज्या सांगाता खंय गेल्लोय मागण्या म्हूण सांगातात येतले परवां येवच्या मंगळारा. चड जावं की बरो येवच्या मंगळार. कित्याक तुजे बरोवचो पळोवन ह्या नमुने बरोवश्यान भरलाय. पळया तो बरोवचो तुका गरजेचो. त्या बरोवश्यान भरल्या वेळार खंडीत जावन तूं कश्टांक तयार आसाय, कश्टांक भियेनाय. पळय पंतावन जेजूचें रुपांतर आमकां पंतावन थोड्या दिसांनी आमकां मागणें बरें जाता, संतोश हाडटा, हांगासर या म्हूण बगता. पूण थोड्या दिसांनी आमी जेसे म्हणी म्हळ्यार ते बरी बगता. बेजारां येता, पिडा, कश्ट, संकश्ट सगळ्यांक ते आमचे जन्मसिद्ध हक्क म्हणटा आमी कश्ट. पळया पूण जेजू म्हणटा हांव पळया येया म्हजे सरसी. मात हांव स्वर 11:20-8 वळ येया म्हजे सरकी, म्हजे सरसी. हांव तुमकां शांती दितां, हांव तुमकां विशय दितां. आज जेजू ती आयल्यार वय जाल्यार तेच बरोवश्यान आमी फाटीं वचया. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें तेंच दानियल प्रवादी कशें देवाची महिमा पळोवचें भाग मेळ्ळें. तेंच भाग आज आमकां हांगासर मेळटा हे योवकारिस्तांत. सुवार्थेन जेजू दोंगरार थंयसर बापाक भेटलो आनी देवान सांगलें हो म्हजो मोगाचो पूत, हाचें तुमी आयका. त्या जेजूची उतरां आमी आयका ते आसा. योवकारिस्तान जेजू मागीर काळजांत येवन आमचे लागीं उलयतलो ताका आमी आयकुया. आनी तेंच आमकां आज गरजेचें. आमी देवाक आयकुचें. देवाक कशें सिसांक तो जेजू खरो सोडून दा म्हूण कळ्ळें जे आमकांय तें सोडून दारा भेटता, आमकांय तें कळटा. आमच्या जिवितांत जेजूक आमी अनुभव केल्ले आमी रुपांतर जावन खंयच्या कोड अनुभवांत ती सदांच बरोवश्यान जियोंक आयती रावया. संतोष बरितायच्या परत्या दिसा काणीक घेवन आमी आयल्या बापा. ओपून दिता परत्या मोगान तुका, स्वीकार तूं कर ये बापा, स्वीकार तूं कर ये बापा. उंडो गोवासो
वायंदाकांचो फळ वावटीचो आमच्या कश्टाचो स्वीकार करून ये बापा बदल रक्तामा संक्रिस्ताचा स्वीकार करून ये बापा बदल रक्तामा संक्रिस्ताचा. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वरूप द्वेतारा देवा बापाक मानतात असलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी परिशुद्ध देवाक सर्वेश्वर मानून घेव. महिमेन देवा आमच्या बापा तुज्या पुताच्या रुपांतरान फांकलोलो ताच्या महिमेचो उजवाड आमच्या देण्यांचेर फांकय आनी ती पवित्र कर. तांचे वरी पातकाचो काळोख धांवडावन तुजी उजवाडाची भुरगीं आमकां कर हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरात उभारता. सुरेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. पयश आमी करूंक पावू. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. विसलेल्या साक्षां मुखार ताणें आपलें वैभव विचितपणी परगट केलें आनी आमचे कुडी सारकें रूप आपले कुडीचें सुर्या सारकें पजळीत करून दाखयलें. अशी ताणें मोना शिसांची कुर्साच्या हिणपणाक केली आयती आनी जी महिमा एक दीस ताचे गुडार्थ कुडी फावो जातेली दीस आपले अस्कर म्हणसनी म्हाजे कुडीन आदी फडेन अजापांनी फांकून दाखयली. देखून सर्गींच्या सरदारबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन निरंतरी व्हडा संतोषान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वे तो सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरां सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेचपणी जेवण जाता ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्याने तो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तपणी वडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कूड आनी रागा सोतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जिवनपण सोबरवो सदोरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकूद कर. एक घडी आमचे दोळे धांपिया. देवदीन जालो आमचो भाव याजक स्टॅनली पेरेरा ताच्या आत्म्या शांती मागया. तशेंच 11 वर्सां आदीं देवादीन जाल्लो बाप मार्क देसाय ह्या पिरगजीन सेवा दिल्लो ताच्याय आत्म्या खातीर शांती आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत हांव देवादीन जाले आमच्या भाव भयणीचो उडास कर तांच्याय आत्म्या शांती मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामरे देवाच्या माये सांगता बगयो झुजे तिचो पती बगयो दमदतो आनी सर खाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखानम गांवांत दी आनी तां सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून त्याच बरोबर आनी बापार्थान जेजूची केले मागणी आतां आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परास वायटांतलें विघ्नांतलें आनवरांतलें सर दुखांतलें बेजारायंतलें आमकां तुज्या मोगाळ भुरग्यांक तूं निवार. दयाकन ह्या आमच्या जिवितांत बळ भलायकी सवस्काय तूं आमकां दी. सगळींचें भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशानच तेलांक आमकां ती उदका काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमेन जेजू क्रिस्ता तुवें ज्या धर्मदुता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी ती खुशावर मान तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेका शांती दिवया. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतली आमची काकूद कर. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतली आमची काकूद कर. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतली आमकां शांती दी. पळया आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त तो संपूर्ण रुपांतर जाल्लो स्वामी वो आमच्या जिवितांनी आमी रुपांतर जावंक आमच्या काळजांनी येवन रावता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्लीं आमी सुभागी. तुवें म्हाका पावना पूण तुज्या काळसुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Yesu mia, yetu dunia, swagatam करता तुका. मुझे संगी exam सैर्या सर्गीच्या येतु रास्कर काळजान मोजा. Yesu mia, yetu दुनिया स्वागतम करता तुका.
मोजे संगी एकदम सैर्या सर्गीच्या ये तू रास्त काळजान मोजा बोवा लोक तुझो जमला मास तुझे सेवच्या आशेता लाना वडास अत्रे गानायल्या ससनी खानाक तुझ्या लालेता ये सोमिया ये तू दुनिया स्वागतम करता तुका मुझे संगी एकदम सैर्या सर्गीच्या ये तू रास कर काळजान मुझा प्रार्थया भो मोगाळ बापा तुझ्या पुताच्या रुपांतरान तुवें तुजो देवपणाचो प्रकाश मनशा कुळाचेर फांकयलोय आमी घेतला त्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं आमचे रुपांतर दिसान दीस वाडोवन आमच्यो कुडी ताच्या महिमे बरी कुडी सारक्यो पलजळीत जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सुमिस्तमी बसया मोगाचेनो परत एवटी तुमकां सुमिस्तांक ह्या पूर्ण शेताक मोगाचो स्वागत म्हणटा हर एका मंगळारा सकाळीं 7:45 वरार तेर्स 8 वरार मीस 9 आनी सॅक्रमेंताचें आराधन आसतलें उपरांत 10 वरां तावन कुमसारां 10:15 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस 9 आनी सॅक्रमेंताचें आराधन उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रिकांक जेवण आसतलें स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत सीडी घरचे घरचे बूक स्टॉलांत आसात खोंतां बेंतिन्यो स्टॉलांत आसात डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिठे संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत मिसाची त्या सवां कोणाक दिवंक आसा जाल्यार पिरगजीच्या दफ्तरान दिवची कावन्सिलींग वा तुमच्या इतर समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन जाय जाल्यार आज तुमी आमकां मेळयेत तशेंच हप्त्या मदें फोन करना येयल्यार आमी हांगासर आसता केदाळा येवन तुमी आमकां मेळयेत पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता कोणाक कितेंय फूल वा फुलाची पाकळी दिवंक मोन आसा जाल्यार पिरगजीच्या दफ्तरान दिवचें मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता तुमी दिल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता तुमच्या घरांनी काजरां जल्मादीस जुबल्यो कुमगारां असलीं बरीं कार्य आसतना ह्या पुंताळाचो उगडास करा त्या लेखा जेवणाक आद्या दिया भक्तीक हांगासर आयिल्लीं जेवता आसतना तुमचे खातीर मागतलीं आनी विशेश करून आमी तुमचे खातीर मागतले मोगाचेनो ऑक्टोबर म्हयन्यांत हांगासर दबाजीक संभ्रम वार्षिक परब आमी चलोवन व्हरता प्रत्येक जण आमकां फिरगज घरांक हे वरास वज्रोत्सवाचे वरास ही फिरगज स्थापन जावन 60 वर्सां सोंपतात आनी ह्या वखदां हांगासर सामुहीक काजरांची मांडावळ आसा त्या देखून कोणायकी सामुहीक काजरा वेळार लग्न जावंक मोन आसा जाल्यार तुमचीं नांवां आपिसांत दाखल करचीं आयचे दिसा जेवणाक दान दिल्लीं हांव नांवां वाचून सांगतना मुखार येवन आयच्या मिसाचो प्रधान याजक मनदे बाब बजील वास तांचे जावन मानाची वात तुमी घेजय म्हूण तुमचे लागीं हांव उपकार मागता ब्रिजी डिसोजा ल्हान फुलवाडो विन्सी फुटाडो मुल्की अश्विन तावरो नित्यादार वाडो आयचे दिसाचे ऑर्न दान दिला आशा सुनील सल्डाना निड्डोडी आयरीन रेबल्लो किरेम हॅरी कुटिनो मुंबय जॉन मेंडोन्सा शंकरपुरा आनी अशोक जास्मिन डिसोजा विटला हे सर्वांनी हांगासर आसता जाल्यार मुखार येवचें मानाची वात तुमी घेजय म्हूण उपकार मागता तुमकां देव बरें करूं म्हणटा सांजूद था देवा मारिपा देवाची विस्तार आशिर्वादा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां आज जेवण तयार केलां नित्यादार वाड्याकारांनी नित्यादार वाड्याच्या गुरकारन प्रतिनिधी वाड्याकारांचो विशेश तरान उपकार आठयता तांकां देव बरें करून म्हणटा कालच्या दिसा हांगासर येवन तयार आयतानी गेल्या आज रांदप आमचे खातीर तांणी रांदलां ताचो उपकार आठयता
तशेंच मोगाचें न्हू आज पयस तावन वर्क काडी पिरगेचे तावन हांगासर येवन आयचे दिसाचें मिसाचें बलिदान भेटयलां देवाच्या उतराचो अपूर्वेचो नियाल दिवन संदेश आमकां दिला मुखार आराधन चलोवन व्हरून दैवीक अनुभव जोडूंक आमकां कुमो करतात मानादी बाप बेजिल डिसोजा तांचो हांव काळजान तावन बेजिल वास तांचो हांव काळजान तावन उपकार दवरतां तांकां देव बरें कर म्हणटा तांच्या मिसांवाचेर देवाची विस्तार आशिर्वादां हांव मागतां तांणी हांगासर जायतो वावऱ्यो फिरगेजेन केल्लो आसा जायतें बरेंपण तांचे मारिपाद्या फिरगज कुटुंबाक लाभलां तांणी हांगासर केल्ल्या वावराक सेवेक हांव उपकार आटयतना तांचे मिसांव आनीक फळादीक जावं दी तांच्या मिसांव मारिपात आनीक साबारांक देवाचो स्पर्श लाभोवन दी म्हणून मागतां सर आमी दिमी घालया सांजू दोता देवाक नोवेनाच्या मागणे आमी चलोवन व्हरया सांजोता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रोन सांजोता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रोन सांजोता देवा आमचे पासत विनाती कर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी भाव भयणीनो सर्गीन सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बगेव जूद होता देव सर्गराजान जेजूच्या जुवानपणाच्या महिमेंत आसून आमचे बसोद विनाती करता सांजूद होता देवानी एर सांत भक्त प्रत्येक जन मोरी आमचे सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आमी आतां सांगाता मागया सुमयान जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे हे मागणे भेटयता तुका आनी धर्मदूत देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागा दिसा आमी उगडास करता बगेवन ता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे बेळयता हे जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या अपरिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी होगळाप लपता आनी समेस्त मनी देवाक मानवता जेजू आमच्या भावार्थ वदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय आतां आमी बगेव जूद ता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादोबाच्यो गरजो आनी मागणी अत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी वगळाव सदां सर्वदा आमीन सांजूद ता देवाक मागणे या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदो जावन येतलेल्या बगेव जुता देवा या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीचे सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बरीच कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं गेरेती शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोवसोनी म्हजी गरज नांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां सर आमी बसया मोगाचे न्हू सभा जणांनी हांगा आयच्या दिसाक ते सवान दान दिल्यान हांव वाचून सांगतना तुमची ते सवां आसा जाल्यार तुमी मागा ना जाल्यार तुमच्या कालचा मनान ते सवां घेवन कितें आयच्या दिसा ह्या पवित्र तळाक आयल्यात तुमची सत ते सवां मागणी ह्या घडये उबान दिया आनी विशेष तरान ह्या घडये मागा मोगाचे न्हू 14 जाणांक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर 7 जाणांक बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक फावो जावचे खातीर 2 जाणांच्या माथ्याचे आनी घुमटेचे शिरांची दूख गूण जावचे खातीर एकल्याच्या पोटांत आसली दूख वेगळी गूण जावचे खातीर 3 जाणांक डस्ट एलर्जी जावन गूण जावचे खातीर एका भुरगें कामा कडेन कश्टार आसा ताजे कश्ट पर्याय जावचे खातीर 3 जाणांचे पॅनकार्ड दूख गूण जावचे खातीर एकल्याक फ्रांस युनिवर्सिटी जावन ऑफर लेटर वेगीच येवचे खातीर 2 जाणांचे केस जडचे उणें जावचे खातीर 3 जाणांक जॉब प्रमोशन मेळचे खातीर एकल्याचें ऑपरेशन केल्लो फाय गूण जावचे खातीर 14 जाणां थंय बे आसलें पयस जावचे खातीर 3 जाणांक तांचे रीण फारीक करूंक कुरपा लाभचे खातीर एकल्याचें घरचे 2 सण्यांनी आयतारा मिसाक वयचे खातीर एकल्याक दुवेज दाव्यांक बरें काजारी जिवीत मेळचे खातीर 3 जाणांक फायनान्शियल प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे खातीर 7 जाणांची कोंकणी गूण जावचे खातीर 6 जाणांच्या मोतीची भलायकी मेळचे खातीर 7 जाणांक बरें काम मेळचे खातीर
एकल्याच्या आंगडी बरें बिझनेस जावच्या खातीर, एकल्याचे घोव बायल्या मदें संबंद बरो जावच्या खातीर, दोगां जाणांचो राग उणो जावच्या खातीर, चौगां जाणां बरें तरान शिकोवंक करपा मेळच्या खातीर, तेगा जाणांचे स्कीन एलर्जी गूण जावच्या खातीर, एकल्याच्या घरा बऱ्या एकल्याचें घर बऱ्या मोलाक विकून वयच्या खातीर, एकल्याचें हार्ट ऑपरेशन बऱ्या तरान जावच्या खातीर, एकल्याच्या पुताच्या उपद्रवांत सुटका मेळच्या खातीर, एकल्याची गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावच्या खातीर, दोगां जाणांचे जाग्याचे समस्या परिहार जावच्या खातीर, एकल्याक मलायका सोसायटींत गेल्ले पयशे ते फाटीं मेळच्या खातीर, एकल्याचे कोर्ट केस बऱ्यान इत्तत जावच्या खातीर, आनी हाच्या सांगात सबाज जाणांनी तांकां सबार तांचे वैयक्तीक त्या सवा मागणी धाडण दिल्यांत ह्या सर्वां खातीर ह्या आराधना वेळार मागण्या वेळार आमी नव्या वेळार मागया मोगाचे न्हू सुमी जेजू तांकां आपडून दी बरी भलायकी दिवन दी बरेपण तांकां लाभून दी म्हणून ह्या घडये आमी विशेश तरान मागया आराधन तुका सुमया जेसू होगलाब तुका सुमया जेसू नमान तुका सुमया जेसू महिमा तुका सुमया जेसू स्तुती तुका सुमया जेसू वंदन तुका सुमया जेसू प्रणिपात तुका सुमया जेसू हालेलुया 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 मोगळा जेजू तू दैविक सत्यान भरलेलो तुझी दैविक सकत हरी एकल्या ते वालतेले सोम्या तुझे लगे आईलेले कोणूच निराशे जाऊन पाठी वसो ना सोम्या आज या पूर्ण तळाक येऊन सांजूद ता देवा मारी पाद वडा मोगान बवर्तान विश्वासपणा बरोवशान तुझे लगे मागच्या या भुरग्यांक आईक सोम्या तुझे दैविक सकत तांच्या जिवितान तांच्या कुडींत तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्या बरे वाळई सोम्या तांच्या जिवितान तांकां बरेपण लाभई सोम्या त्या मारी पाद हांगासर आयिल्लेली समाधान संतोषान वरत्या आनंदान पाट्या वेच्या वरी तांकां अभिषेक सोम्या आपोर सोम्या बरेपण तांच्या जिवितांत दी सोम्या तुझी दैविक सकत वाळई सोम्या आणि त्या मारी पाद आज हांगासर आयिल्लेली संतोषान पाटी येताना तुझ्या दैविक स्पर्शान भरलेली जावन पाटी वचून तांकां आपोर सोम्या ट्रस्ट लॉर्ड जीसस ब्लेस देम abundantly Lord be with them Lord Jesus anoint them Lord Jesus बाबा इतका फाटे तांकां सोम्या दी सोम्या तुझ्या लागी वडा बवर्तान मागलेले आमच्या पात्रोन संत मारी पादांच्या जिवितान साध्य ग सोम्या तुझी दैविक सकत तांच्या जिवितान वाळई जम्या bless them Lord Jesus thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus we adore you Lord Jesus thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus म्हज्या मतीर काळो काडन म्हजो भावार्थ दंडोळून पेसारच्या म्हज्या आत्मीच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस जावं दे हे वर्त्या संदा म्हज्या काळजाचे गुंडा येता हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोबर सुदीवचे केरी देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माईपासी नांवा तेगी तूं म्हाका मोगान आदसून सुदासून वर हांवें वडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वन नांव तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमी एक घडीभर आमचे दोळे धांबया आमच्या पात्रून संत मारी पाद देवान आमकां दया केल्या जायतें बरेंपण केलां मोगाचें न्हू आशिर्वाद आमच्या जिवितान वाडल्यांत सभाजनांनी तांच्या अर्गां उल्यांक हांगासर दान दिल्यान हांव वाचून सांगतना तुमच्या जिवितांत केल्लें वा मेळिल्लें वा जाल्लें तें सगळें बरेंपण ह्या घडये वळखून घेवया आनी धन्य देवाक अर्गां दिया एकल्याक बरें काम मेळून कामाची विजा मेळिल्ल्या खातीर 5 जाणांक बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर 2 जाणांक आमाल पियोन येता सुटका मेळिल्ल्या खातीर तेगांच्या पांय दूख गूण जाल्ल्या खातीर 2 रातींची न्हीद बरी पडल्या खातीर 5 जाणांक बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर 4 कुटुंबांत आसले समस्या परिहार जाल्ल्या खातीर आनी 12 जाणांक तांणी मागलो विशेष उपकार मेळिल्ल्या खातीर आज ह्या पवित्र थळार ती अर्गां दिता आसत आमी देवाक अर्गां देवया देवाचो उपकार आठोवया हांव होगळाब दिता जेसू हांव होगळाब दिता जेसू हांव होगळाब दिता जेसू म्हज्या काळजान हांव होगळाब दिता जेसू हांव होगळाब दिता जेसू हांव होगळाब दिता जेसू काळजान मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भाव भयणी पासून देवा लागीं आतां आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार
आयकमचे प्रार्थने सोम्या सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्ले आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर. आयकमचे प्रार्थने सोम्या सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्याक समर्पित जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवकाक पाव. आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा सकड पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतले निवार. आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा तुझ्या मनियारेनी हात दवच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाई दी. आयकमचे प्रार्थने सोम्या सर्गीच्या बापा आईचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर. सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान तांकां फावो कर. आयकमचे प्रार्थने सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसारलेल्यांचे ते सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वयतर ती सर त्या सवा तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थने सोम्या मोगळा बापा गांवांत तशें पर गांवांत फावो तें काम नासतना कश्टांच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूत कर. तांकां बरें काम फावो कर. तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थने सोम्या दयाळ बापा फावो ती जिणे सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या युवक युवतींक तुज्या पांयां तळ समर्पण करता. एक बरी सैरीक तांकां लाभय आनी त्या मारिपात कुटुंबां जिविताचे देणे तांकां लाभोवन तांचो संतोष वाडय आनी सडय म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थने सोम्या सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव. तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर. तांचो संतोष सडय म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थने सोम्या सर्वेस्परा प्राकृतीक अनावताक वळख जावन कश्टांच्या त्या तुज्या भावंडांक तुज्या पांयां तळ समर्पण करता. प्रत्येक जाण वायन अडल्या त्या भाव भयणीक तुज्या समर्पण करता. मरण पावल्या तांच्या कुटुंबाच्या सान्यांक सासनीक विशेवदी निराशी जाल्ल्या कंगाल जाल्ल्या देदेस्पद जाल्ल्या दुखांत आसल्या त्या कुटुंबांक तो भाव बुजय सांगात दी. तांची जतन कर म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थने सोम्या सर्वेस्परा प्राकृतीक अनावत जाल्ल्या ह्या जाग्यार सेवा दिवच्या मिलिटरीक पुलिसांक दाक्तेरांक नर्सांक सन्मान जाल्ल्या स्वयंसेवकाक सरकारी अधिकाऱ्यांक तूं सांगात दी आदार दी. तांकां तूं आशिर्वाद आनी बरो आनी तांच्या बऱ्या मनाक बरी भलायकी दिवन तांकां सांबाळ म्हूण मागता. आयकमचे प्रार्थने सोम्या सर्वेस्परा स्टॅनली पेरेरा बापाक ह्या पिरगजेक ह्या जग जावन दिवन तांचे मारिपात हांगासर केल्लें सगळें बरेंपण आयचे दिसा ओळखून घेतना तांकां सासनीक विशेव दी आनी तांणी आदारलेलें हें भक्तीपण वडा भवार्थान पातयेन मुंदसून व्हरूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. आयकमचे प्रार्थने सोम्या बापा प्रत्येक जावन मिडल इस्टांत इस्रायल इराण लेबनान पॅलेस्टिना मध्ये झुजाची मोडां आसात ती निवराई सोम्या झुजू नाका. लोकांचें बरेंपण गरज आसा. आमची साबार भावंडां त्या गांवांनी काम करतात. तूं तांकां राख सांबाळ आनी झुजाची मोडां पयस कर म्हूण आमी तुजे लागीं परतता. आयकमचे प्रार्थने सोम्या मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आयक. नमारणीये काकुटीचे माये नमन आमच्या जिवा आम्रदनी बरोवशा तुका आमी लो मारता. आमी परदेशी येवेची बाळकां या दुखाच्या कोणात आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता. तो तुमचे शेकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या प्रदेशा उपरांत तुजे सदैव पॉल जेजू आमकां दाखय. ये दाळे मुगळे दुलबी हांव कार्य मरये सक्कड पिडेस्त भावंडांक त्रिएक देवाच्या मजतीक समर्पण करया. त्रिएक देवाची मजत आमी मागया आनी त्रिएक देवाक मान करून सांगाता म्हणया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्त आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जैम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गुण करूंक तुवें खुशी वेली. महिमा तुका देव पवित्र आत्मी आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचो सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय. प्रार्थुया. दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरा आनी साकारनीचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकांतली नितळ जावन पिडे शिडेंतली गुण जावन वेगीन सतानी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोम्याच्या नावी आमचो आधार. सरीस पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया. दयाळ सोम्या भाव तेंच्या बुजवंदारा तुजी मीत पेर नातलेले दयाळ आमी मागता. पिडे शिडे कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दित. एकामेका सूख समजून आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजातावन बोगसून जिवंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां
आपूण बरी जाल्या म्हूण भोगोवन दी. तूं दयाळ स्वामी सदांच तांचे सांगात राव. तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत. जो जी येता राजवर्स लयताय ससनाच्या ससना. सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखावळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मई पासान आनी काकुळतीन वागोवं. दुलो बाय तो तुमचे नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. देवाचो एकलोचो पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसोवण्या प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमचे सांगात आसा. तो तुमचे सवय रावन तुमचें संरक्षण करूं. तुज्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं. तुज्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेवच्या शिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचे थंय आसचें सर वायट बसपून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सपदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुजे सगळे सदां आसो. मोगाची नोंदी बेरत रावया. आतां साक्रामेंताचें आराधन आमी चलोवन व्हरता. थोडो वेळ त्या साक्रामेंतांतल्या जेजूचो अनुभव आमी जोडया. त्या जेजूक आमचे मदें स्वागत गीत आमी गावया. माननी महिमा आराधन तुका सोम्या. हरिये दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. माननी महिमा आराधन तुका सोम्या. वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे आसलो. देवपूण तुझे लिपो मनशा कुडकेवन आयलो. वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे आसलो. देवपूण तुझे लिपो मनशा कुडकेवन आयलो. पातक मातयेक सांडून मनीस जावन जियेलो. उंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगा तुजो भक्ताक सदां दिलो. माननी महिमा आराधन तुका सोम्या. हरिये दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. माननी महिमा आराधन तुका सोम्या. निमान्या त्या जेवणा मोगा मंदा मेंदिलो. सेवे जीवी जरो पायशी सांचे दुले.
निमान्या जेवणा मोगा मंदा मेंदिलो सेवेन जीवी जरो आयशी सांचे दुले उनो वाइन मास रगत कर तुझे कुडीन बदलो मुझा उगडा सकरात म्हणून सोम्या तुवें शिसांक आदेश दिलो मानानी महिमा आराधन तुका सोम्या हरिये दिंबी सर्गी संसारी सरपोर्ता तुझे चरणी मानानी महिमा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या Hallelujah, 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 हर गावाला स्तुती तुका सुम्या हर गान तुका सुम्या आराधन तुका सुम्या स्तुती तुका जय जय तुका मान तुका अर्चित तुका सुम्या तू समजा देवानी धनी सुम्या तुझ्या मगा सरपटा सुम्या तुझा श्वास उसा तुका नमान आराधन स्तुती तुका महिमा तुका वंदन तुका हालेलुया 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 हर गान तुका सोम्यान जेसो फकळाप तुका सोम्यान जेसो महिमा तुका सोम्यान जेसो मान तुका सोम्यान जेसो हर्षिता तुका सोम्यान जेसो सरपरता तुका सोम्यान जेसो प्रणाम तुका सोम्यान जेसो हर गान तुका सोम्यान जेसो सोम्यान जेसो संज्ञा आम्ही तुका आराधन करता सोम्या जेजो तू आमचो आरंभ आणि अंत्य देखून आम्ही तुका आराधन करता सोम्या जेजो तू आमचो आरंभ आणि अंत्य देखून तू आमचो श्वास आणि उश्वास देखून तू आमची बळ आणि भलायकी देखून तू आमकां सकत आणि घटाई देखून तू आमकां जिविताचो भरवसो देखून तू आमकां भलायकी देखून तू आमकां समाधान देखून तू आमचो एकच एक सोडवणदार देखून तुजे शिवाय दुसरो देवच ना देखून तू आमच्या सांगात हर एक दीस रावचो सोमी देखून घडयेन घडी तू आमकां सांगात दिवचो देव देखून सोम्या जेजो काय आराधन करया जय जय म्हणल्या कांतार आमी गावया आनी सोम्याक नमान करया परत हालेलुया 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 जय 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 देवा बापा जय 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 जो क्रिस्ता जय 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 पवित्र आत्म्या जय 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 दिये देवा जय 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 देवा बापा जय 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 जेजू क्रिस्ता जय 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 पवित्र आत्म्या
जय 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 त्रिएक देवा. माझ्या संगी गावया आम्ही महिमा देवाची, वडाताळ्यान करया आम्ही स्तुती सोम्याची. आंजा संगी गावया आम्ही महिमा देवाची. आंजा संगी गावया आम्ही महिमा देवाची. वोडा ताळ्यान करया आम्ही स्तुती सोम्याची. वोडा ताळ्यान करया आम्ही स्तुती सोम्याची. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्रात्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. संतोषाची गीता आम्ही गावन उल्हासतास देवाक. काळजांतान उपकार बावडनो दिनवाश्या सोम्याक. संतोषाची गीता गावन उल्हास्या देवा. संतोषाची गीता गावन उल्हास्या देवा. काळजांतावून उपकार बावून दिनवास्या सोम्या. काळजांतावून उपकार बावून दिनवास्या सोम्या. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्रात्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. वडा मोगान बापाक आमी आज आराधन करया. विश्वासपणी सक्कड आमी वाट ताची धरया. वोडा मोगन बापाक आमी आराधन करया. वोडा मोगन बापाक आमी आराधन करया. वोडा मोगन जेजूक आमी आराधन करया. वोडा मोगन जेजूक आमी आराधन करया. वोडा मोगन आत्म्याक आमी आराधन करया. वोडा मोगन आत्म्याक आमी आराधन करया. विश्वास पोनी सकळ आमी वार्ताची धरया. विश्वास पोनी सकळ आमी वार्ताची धरया. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्रात्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. थाळी पेटून गावया. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्रात्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्या तुका नमान करता. सोम्या विविध कष्ट अनवरा समस्या आमी हाडनायल्या. आमचे कष्ट अनवरा हाडनायल्या सोम्या. पिडा शिडा आमी हाडनायल्या सोम्या. पातकाचो बरो आमी हाडनायल्या सोम्या. हरिया तुज्या पांया तळा आज आमी दवरता सोम्या. तूंच आमचो देव आनी धणी. तुजे शिवाय दुसरो देव ना. तुजे शिवाय आमकां खंयचीच वाट ना सोम्या. ते आमी सोदून आज तुज्या पांया तळा जायल्या. तूंच आमकां सोम्या आनी धणी. तूंच आमचो वैस सोम्या. तूंच आमचे सर सर्वच सोम्या. तुका आमी सोदून आयल्या. जेजू 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 तुका आमी नमान करता. आराधन करता. देवानी तुजी सरकीची ती आशिर्वादां. देवानी तुजो परसड हर एका मनशाचेर आज. देवा तुजो आशिर्वाद सकत हर एका मनशाचेर आज शुद्ध करून दी. वाळ दिवन दी. शक्ती भरून दी. तुज्या बसावन भरून दी सोम्या. भलायके भरून सोम्या. नव्या जिवान भरून दी सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. शाला ला 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 शियाला शाला मला हालाला शाला मला. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळा तुका सोम्या जेजू. कोणा जायत आनी बसयेत मोगाच्या भाव भयणीनो. सोम्याक सोदून आमी आयल्या. जेजून विचारलें कोणाक सोदतात तुमी. तांणी म्हळें शिसाणी म्हळें तूं खंय रावताय सोम्या. आज सोमी हांगा रावता म्हूण सोदून आयल्या. सोमी आमकां सोदून आयला. आमच्या घरा जावं पुरो खंय. तो आमकां सोदूनच आसता हर एक घडयेन घडी. तो सोदून आयला. तो सोदून आयला. तेंच न्ही आमी जो ज्या वस्तू स्वांत वाचता बुवा पुरबेदारान
देवान एकले आपणाशी ओढल्या शिवाय कोणूच आपणाशी येवंक सकना. आज तुमकां ताणें हांगासर व्हड नाटलां. आज तुमकां बरेंपण लाभो आनी तुमच्या देखीन तुमच्या त्या उतरांनी पेल्याक बरेंपण करूं. आज वरती हातेर जावं तुमकां आज आपयलां. त्या सोम्याक सोदून आयल्यात खंडी जावं तो तुमकां आशिर्वादांनी भरतलो. पूण मोगाच्या भावां भयणीनो, आज देवान आमकां आपणी जाय. एक कंडिशन, आमी नितळ जाय. आमी पातकांचो बरो हाडून आयल्या. एकडी एका तरान आमी पातकां आदारल्यान आमच्या शब्दान, आमच्या चिंतनान, आमच्या करणेन, आमचे विविध पंचेंद्री विविध तरांनी आमी देवाक दिवची महिमा सोडून आमची महिमा बघून आमचो संतोष आमी सोदून आज आमी सोम्या लागचे बॉक्सांनी मागया. आज मनशाकडे नाना तरांच्या आनवारां आज आमी हाडटे आसा. आमची पातकां आज तरावळ रितीर देवाची कृपा वाळोवंक आडखळ जाल्यान तेंचनी इसाया प्रवादी सांगता न्ही, पळया म्हाका तुमकां आपडूंक जाय पूण तुजे गाय कुसल्यात, तुका आपडूंक जाय पूण ही पातकां एक आडखळ जावन आसात. खंयचीय आमची पातकां जावं पुरो, व्हडली जावं पुरो, ल्हान जावं पुरो. आज आमी एक घडीभर फुडें आसा काडया, बॉक्सान आमी मागया. ह्या बॉक्सांनी मारिफात आमचे ते आसले ते आडखळीचे काट सुटून वचून दीत आनी सोम्याची कृपा आज आमचे थंय वाळोवन दी. नवी सकत आमचे थंय वाळोवन दी. नवो उजवाड आमचे वाळोवन दी. नवो प्रकाश आमचे थंय वाळोवन दी. नवो बरोवस आमचे थंय भरोवन दी. तो स्पिरीट आमचे थंय आज भरोवन दी आनी वाळोवन दी. आज ह्या खातीर आमी आमच्या पातकांची आमी दूख धरया. दया दाखये जेजू, पातकी जाल्ल्या मोजेतून सुडकला बये जेजू, हस्क जाल्ल्या म्हाकातून. दया दाखये जेजू, पातकी जाल्ल्या मोजेतून सुडकला बये जेजू, हस्क जाल्ल्या म्हाकातून. काकुतीचो सूर्य तूं सोडवून धारा, काकुतीचो सूर्य तूं सोडवून धारा, कृपे सागोर तूं बोतवे धारा. धुवन काड तूं म्हाका तुज्या रक्तान, नितळ कर म्हाका तुज्या उतरान. शांतीचो कुंवर तूं सुसोम्या, मोगाचे भंडार तूं सुदनिया. शांतीचो कुंवर तूं सुसोम्या, मोगाचे भंडार तूं सुदनिया. माफ मागोंक आयला तुजे सरशी, माफ मागोंक आयला तुजे सरशी. करूंक आशेता तुजी खुशी, करूंक आशेता तुजी खुशी. दया दाखये जेजू, पातकी जाल्ल्या मोजेतून सुडकला बये जेजू, हस्त जाल्ल्या म्हाकातून. दया दाखये जेजू, पातकी जाल्ल्या मोजेतून सुडकला बये जेजू, हस्त जाल्ल्या म्हाकातून. सोम्या तूं काकुळीचो दर्यो, काकुळीचो सूर्य तूं सोडवून धारा, कृपेचो सागोर तूं पदवे धारा. धुवन काड तूं म्हाका तुज्या रक्तान, नितळ कर म्हाका तुज्या उतरान. काकुतीचो सूर्य तूं सोडवून धारा, कृपेचो सागर तूं पदवे धारा. काकुतीचो सूर्य तूं सोडवून धारा, कृपेचो सागर तूं पदवे धारा. धुवन काड तूं म्हाका तुज्या रक्तान, धुवन काड तूं म्हाका तुज्या रक्तान. नितळ कर म्हाका तुज्या उतरान, नितळ कर म्हाका तुज्या उतरान.
दया दाखये जेजू बाकी जाल्ल्या मोजे तूं सुटकला भये जेजू हस्त जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखये जेजू बाकी जाल्ल्या मोजे तूं सुटकला भये जेजू हस्त जाल्ल्या म्हाका तूं दिता तूं सर्वांक तुजो आधार पावता तूं सदांच कश्टां वेळार हात उबारन आयलां तुजे मुखार वेंगेंदरन म्हाका कर तूं साल्वार दिताय तूं सर्वांक तुजो आधार पावताय तूं सदांच कश्टां वेळार दिताय तूं सर्वांक तुजो आधार पावताय तूं सदांच कश्टां वेळार हात उबारन आयलां तुजे मुखार हात उबारन आयलां तुजे मुखार वेंगेंदर म्हाका कर तूं सल्वार वेंगेंदर म्हाका कर तूं साल्वार दया दाखये जेजू बाकी जाल्ल्या मोजे तूं सुटकला भये जेजू हस्त जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखये जेजू बाकी जाल्ल्या मोजे तूं सुटकला भये जेजू हस्त जाल्ल्या म्हाका तूं हालेलुया 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 सोम्या जेजू काकूळ तुज्या सागोरा दया दाखय सोम्या या तुज्या परजेचेर आमी ज्ञान आसून या जाण आसून केल्ली सर उपातकां बक्षी सोम्या नितळ तांकां कर सोम्या तुज्या आमळ रागात वाळय सोम्या आमळ रागात वाळय या कडये आमळ रागात शुद्ध निर्मळ कर सोम्या तांकां आयच्या दिसा तांणी कुशीन या कुशीन आसतना केल्ली सगळीं जी पातकां आसल्यार सोम्या आयचे बक्षी तांकां सोम्या तांणी राका म्हाका राग दवर न्हू आनी खंयची पातकां केल्लीं आसल्यार या सोवयेची पातकां आसल्यार सोम्या खंयचे ओटण्यो परत परत तांणी केल्लीं पातकां आसल्यार सोम्या सगळीं तांकां आज बक्षी नव्या जिवान तांकां भर नव्या कुरपेन तांकां भर सोम्या आज तांव नवो निर्धार तांणी घेवंक आज तांव नवे मेट तांणी घेवंक आनी जिवितांत तुका मात्र वेगून तांणी चलोवंक तांकां आज कुरपेन भर हालेलुया 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 ह्या वरी तांकां आज बळ भलायकी लाभोवन सोम्या ह्या वरी तांकां आज सकत लाभोवन सोम्या ह्या वरी तांकां पळयतो कुरपा लाभोवन सोम्या ह्या वरी त्या नव्या शक्तीन भरोवन सोम्या ह्या वरी तुका स्तुती करून सकून दी सोम्या हालेलुया 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सगळीं उबी रावया भाव भयणीनो उबी रावया आमी आज आयल्या सोम्याक अर्घां दिवंक मोरयेन सोम्याक अर्घां दिलीं कश्टांच्या वेळार कश्टांत नडसांत पिडे सिडेंत हर एकान बऱ्यांत मातनी हर एकान देवाक अर्घां दिवंक आसा देवाक अर्घां दिया सर्व संगतींनी देवाक अर्घां दिया म्हणून सांपावल तेसलोनिकांना बरयलें पयल्या पद 5:16-18 वळ आमकां सांगता वापर बेताना देवाक अर्घां दिया अर्घांत आमचें मागणें अर्घांत न्ही अर्घां आमचें मागणें आमी अर्घांत करता अर्घां दिना तेन्स आमी आज सगळे सुटका जायचे जाल्यार अर्घांत असल्या मुळे तशें करची घर जागी अशें करची घर जागी अशें करीचें की हें करीचें की जाय की नाका की अर्घांत नाका अर्घां दिवया उपकार बावड्या ताचे शिवाय कोणाक आज एक उस्वास काडूंक शकता पळया एक स्वास काडूंक शकता पळया आज कितलीं बेसवणां आमकां दिल्लीं देवान आज आमचे पर्वत कोसळ येत न्ही गे आमी वचून दर्याक वचून पडी येत न्ही गे आज आमकां बचाव करूं ना आमी गुड्यार आसां ह्या न्हंयच्या तडीर आसां ह्या पर्वतांचेर आसां ह्या कडश्याचेर आसां पूण देवान आमकां रचलां देवान आमकां राखलां देवान आमकां राखलां अर्घां दिवंक अवकाश नासले खंयची संगत ना म्हणून कोणेय साथ दिना आज देवाक आमी अर्घां दिवंक हांगासर आयल्या सोम्याक आमी एका मनान एका काळजान आज आमी अर्घां दिवया हांगासर अर्घां गीत आमी गावया ताणें गेले सर्व बरें पावडा आसा काडया आनी खुशे मनान परत्या संतोशान ताळयो पेटून ताका आज आमी अर्घां दिवया आमी B4
आज आमी कांतार आमी गावया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करूया ताका नावाडू महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करूया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया. सोम्यान केल्यात कितली विचित्रां देखा तुमी ताची विस्मिता महिमा गासता ताची कृत्यां मानाक ताच्या आमी गावया. सोम्यान केल्यात कितली विचित्रां देखा तुमी ताची विस्मिता महिमा गासता ताची कृत्यां मानाक ताच्या आमी गावया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करूया ताका नावाडू महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया. सर्ग संसार ताणें रचला खाना जेवणान आमकां पोसला वायटा विघ्नान येदोळ राखला पिडे शिडीन ताणें सांबाळला. सर्ग संसार ताणें रचला खाना जेवणान आमकां पोसला वायटा विघ्नात येदोळ राखला पिडे शिडेन ताणें सांबाळला. सर्ग संसार ताणें रचला खाना जेवणान आमकां पोसला वायटा विघ्नात येदोळ राखला पिडे शिडेन ताणें सांबाळला. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करूया ताका नावाडू महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया. स्वता नितीन तो चल्ला माया मगा मैपासान भरला सदांच विश्वासी तो उरला कलतो जावन तो जियेला. सता नितीन तो सल्ला मोगा मैपासान भरला सदा विश्वासी तो उरला कलतो जावन तो जियेला. सता नितीन तो सल्ला मोगा मैपासान भरला सदा विश्वासी तो उरला कलतो जावन तो जियेला. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करूया ताका नावाडू महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करूया ताका नावाडू महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गा वगळा स्तुती महिमा जेसू सोम्याचे तांचे कष्ट बेजाराय सुख संतोष सगळ्यांच्या पांयां दवरण्याच्या दिसा तुझे बेसांव मात अशें उगयले ह्या लोकांचेर विशेष पसलो पडोवन दी सोम्या ही अर्गां स्तुती तांची तुका सरकार वचून पावोवन दी दुपा पर्यंतची मागणी आसा ती वचून दी. आज तांकां नव्या जिवान भर नव्या परसळान भर नव्या भरवश्यान भर नव्या उल्हासान भर तुजी सकत ताचेर वाळोवन दी सोम्या दादो वाळोवन दी सोम्या आज दराळ वालच्या पावसा बरी आज वाळोवन दी तांचे थंय ते पवित्र पे सकत ती सकत बॉल तांचेर वाळोवन दी नव्या जिवान ती भरोवन दी सोम्या. हालेलुया 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 शालालालाला शालालाला हालेलुया हालेलुया. अर्गा वगळा स्तुती महिमा जेसू हालेलुया 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 हालेलुया.
हे गरीबर देवाचे उतार आमी ऐकूया. सरीस पर तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. लुका प्रमाण जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. तवळ मुरी म्हणा लागले, म्हजो जीव सरीसपराची वडवीक गाता. म्हजो आत्मो देव म्हज्या तारोगते संतोशान उरता. कित्याक आपल्या किरकोळच्या रानदासीचेर ताणें दाय दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदय म्हूण पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्यान भाग्यवंत ताचें नांव. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. थोडो देवाच्या उतराचेर नियाळ दिता बसया. ताचे उपरांत भलायके पासून मागणी आमी सुरू करतले. हांगासर म्हाका हे पळय उडास येता. फादर पाणेकलान सांगिल्लें हे घडीत जावन आसा. एकले चली ताका ल्हान प्रायरित परी पिकायक पावच्या आदींच ताका एका चल्यान बुलयलें आनी ताका 18 बरो नातल्लीं. ताच्या कुशिवांत एक बाळ किल्लालो. हे चेडूं घरा आतां कळल्यार म्हाका कितें करतात गे. समाज कळ्ळ्यार म्हाका कितें करतात गे. खंय पुणी वचून दाक्तरा कडेन वचून हांवें ह्या लागाड काडी जाय म्हणून तें चिंतून ताच्या पयलें एक घडी पोट्टा वचून मागया म्हणून गेल्लें. आनी थंयसर तें पाद्र्या लागीं सांगता. आनी फादर पाण्याकाल ताका म्हणटा, तुवें आतां करचें इतलेंच. तुजे बरी एकली स्त्री आसली म्हाका गोत्ता म्हणलो. एकली स्त्री आली. तिका थंयसर समाज कळच्या पयलेंत काजा जावच्या पयलेंत थंयसर जे कुशिवांत हे बाळ उदेलो. आनी तिणें कशें त्या बाळाक स्विकार केलो. कशें तातूंत देवाक अर्गां दिली, देवाक महिमान दिली. हें एक नियाळ पळय जाय. देखून सायबीन माये कडेन माग म्हणालो. सायबीन माये कडेन माग तेर्स म्हणून ह्या दुडकांगळी कालय कर. हांगात रावयता थोडे दीस. तेंच्या कॉन्वेंटांत रावयलें आनी थोडे दीस मागलें आनी तें चेडूं इतल्या बरोवश्यान भरलें. तें येवन थंयसर एक दीस पाद्र्यापाक मेळोंक आयलें. फादर सायबीन म्हाका दिश्टीक पडली. दिश्टी पडून तिणें म्हळें, कितें रडताय पुता. म्हाका अशें जालां. सायबीन सगळें दुकां पुसताली. तुका कितें जाय. तूं म्हळें दुसरें दुकां पुसताय. म्हजीं दुकां पुसून काड. म्हाका कितें करचें म्हूण कळना. तिणें पुताचो हात तकलेर दवरयलो. जो बाळ आसलो जेजू हात तकलेर दवरलो. आनी तेच घडये म्हाका समाधान जालें. म्हाका सुटका जाली म्हणून त्या चलयेन सांगलें. मोगाच्या भावा भयणीनो, कितलीं जाणां आज भुरग्याचें सोड आपुणूच वाचचें नाका म्हणून वचून दावानान गे. कितलो बरो सोसाणीनान गे. ह्या परिस्थितीर आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमकां मोरी कितें शिकयता पळया. ती त्याच परिस्थितीर आसली. ती काय एक समाजीक कशें फेस करचें म्हूण कळना. खंय समाजीक रावचें म्हूण कळना. पूण ती देदेस्प्रार जावना. ती बेजार जावना. ती कंगाल जावना. ती धांवली. तिच्या मावशे भयणी थंय तिका सेवा दिवंक तिका कुमक करून थंय धांवली. आनी तिणें थंय वचून गायलें, म्हजो आत्मो सरेस्पराची स्तुती गाता म्हणा लागली ती. आज यंत आमकां सांगूंक सोबियान आमकां आपयलां. हर एक आमच्या कश्टांत, हर एक आमच्या सामाश्यांत, हर एक सोम्याची स्तुती गावंक आमकां ताणें आज आपयलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आज आमी हेंच एक फादर एडाटू सांगतलो. आनी एक घडीत थंयसर जॉयल म्हणलो एकलो तरणाटो आनी ताची बायल ती आयिल्लीं रेतीरेक. थंयसर दोगांय भुरगीं ऑटिझम जाल्लीं. तीं हाडून आयिल्लीं. कितें करचें म्हूण कळना. पूण आज तीं भुरगीं आज तीं देवाक अर्गां दिवंक शकलीं. त्या भुरगीं आसल्यार कितले ऑटिझम आसचे कडेन वचून तांकां कावन्सिलींग दितात आनी तांकां धैर्य दितात आनी तांकां बळ दितात, भरोश्यान भरतात आनी संवसारभर ह्या खातीर ती वावुरतात म्हणून. आज आमी आमच्या कश्टान आमचें तें दूख पळयलां. आमची ती बेजाराय पळयल्या. मुरी तें पळोवन रावना. मुरी तें पळोवन रावना. मुरी धांवली. मुरी एक तिच्या मावशे भयणी सरसी एलिझाबेथी सरसी. तिचे कितले कश्ट आसा पळया. तिका आतां 6 म्हयने जाले की ही प्राय जाल्ली म्हातारी.
कांय 75 साठ जाले 80 कोण ना त्या म्हातारेक आतां गर्भेस्त जाल्या कितले कश्ट कोणा तिका थंय धांवली तिची सेवा करूंक थंयसर ती रावली मोगाच्या भावा भयणीनो पळया आज आमकांय आमचे कश्ट पळोवन पळोवन आमी थंयच डिप्रेस जाता डिप्रेस आमच्याच भितर आमी वेता आमचे भितर वचून वचून आमी भितर असले कश्ट मात पळोवन आज न्हिदी पडना आज संतोशी ना समाधानी ना उल्हास ना डिप्रेशनाक गेल्या आनी त्या तितर आमी आज उरल्या आज त्या तिथे उरचें गी आमी जावन भायर येनाका गे देवाक सकत ना गे देवाक बोळ ना गे म्हणा नाका देव बरें करता देव बरें करता कालच्या हप्त्या म्हाका साक्ष दिवंक घालता आनी तें सांग धाडलें मागो ताच्या बायले आनी भुरगीं सगळीं भुरग्यांक शिकप जावना कितें एकल्या हार्ट एटॅक जालें आस्पत्रेक व्हेलें आस्पत्रेन एमर्जन्सींत ताका डिक्लेअर केलें हो मनीस मॅसिव एटॅकान मेला म्हणून आनी हांगा बायल भुरगीं हांगासर मागतात मागयतात आनी थंयसर थंय आशिल्ल्या त्या धाकट्यार माताले एमर्जन्सीन ताणें हार्टाच्या स्पेशलिस्टाक आपया म्हणून ताणें येवन पळयलें दाडी बाडीतना उस्वास बंद जाला काळीज पुर्तें रावलां आनी ताणें त्या एक धाकटेर न्ही ती देवाचे पातयोंजी इस्रायली देवाचे पातयोंजे मनीस तिणें ह्या मनशाक पळयलें त्या मनशाक पळयलें आनी तिणें थंयसर शॉक दिवचें एक मेथड आसा हार्ट एटॅक जाल्ल्यांक फाटी हे फाटी इतलो ती येताना सदां एक 10 मिनटां उतरल्यान 10 मिनटां आदीं मेला तो जाल्यार तिणें प्रेतान केलें 10-25 पळय तिणें प्रेतान केलें गे आनी तो उठलो कोणी धाकटें तितलें प्रेतान करून वचना तिका सोडीन ना गे प्रेतान कर कर म्हूण ताळो आयकात हांवें भितर तावन आनी तो उठलो कालच्या हप्त्यान म्हाका वर्काडीक अर्गां दिवंक आयिल्लो जीव जाल्लो मनीस त्या धाकटेनीक प्रत्येक इनाम मेळ्ळां आनी ताका सगळीं वखदां ती थंय तावन हाका धाडटा आनी अजाप म्हाका तो अजाप जालें दोळ्यांत कानांनी नाकांत सगळें रागांत वळतालें सगळ्यांक जाल्लो मनीस परत जीव जावचो म्हळ्यार ताका परतून धाकटरांनी हिंड येवन ताका इंटरव्यू केलें ताका हांवें सांगचें म्हूण कळना तो मेल्लो जीव जालो तितलें दुसरें कांय ना डिक्लेअर केल्लो सर्टिफिकेट जाल्ली तो मेला म्हणून मोडे व्हरप पूण देवाक आसात जालें कितेंच ना तुमी आनी हांव आज मागता आसतना देवाक आसा जाल्यार कितेंच ना एक एकलो मागोवंक येतात तुमी फादर वांजेलाजार करा आमी एक एकलो मागता पूण आमी सांगात म्हणून हे जेजू मुखार सांगात म्हणून मागतना आदीं देवान सांगलें येता हांवें तुमकां आदीं हांव हें आराधन केल्या शिवाय कावन्सिलींग वचनातलो तुमी जाणात त्या दाडाची कित्याक म्हळ्यार हें आराधन आमकां बोळ दिवचें जालें हांगासर त्या वेळार 20 जाण नोवेना घेवची काली 20 जाणां नोवेना घेवची ताचे तावन हजार लोक नोवेना घेवंक सुरू जालो फकत ह्या जेजूच्या बळान त्या जेजून सांजू ताच्या मजतीन केल्लीं अजापां कितलीं आसात त्या दाडाच्यान गोत्ता आसात खंडीत जावन ती जातात आजून जातात वेळ उतरला जावंक पुरो काळ उतरला जावंक पुरो देव तत्व देव काल आज फाल्यां सदां जर वता तोच देव हर एक हप्त्यान दोगां तेगा म्हणी म्हाका खबर दिता फादर म्हजें तें घर रावलां फादर बांदतेर बरो जालो फादर भुरगें जल्मालें हर एक हप्त्यान म्हाका अर्घां दिवं शुक्रारा मागणी जाताना म्हाका मेळटा अर्घां दिवंक ही मागणी ह्या हप्त्यान ती कालची अशें म्हणाले फादर म्हजें थंय मागलें मेळ्ळां 5 म्हयने जाले देवा दाक्तरान सांगलां पळया कल ही गजाल न्ही गे देवाची विशिश्ट गणितां कित्याक तुजो गर्भकोश गेला दाक्तरांक रिपेरी करूंक जायना म्हूण सांगिल्ले कडेन भुरगें जालां जाल्यार भुरगें जाता जाल्यार तुका फायब्रॉयड भुरगें जाल्यार ती सारकें जावचें ना म्हणून थंयसरी भलायकेन भुरगें जालां जाल्यार आनी तुजें भुरगें समाना तें भुरगें अंगविकल जाता म्हूण सांगिल्लें धैर्यान पातयेन तें मागोवन तें भुरगें वाडलां जाल्यार सोम्याक आसात जांचें कितेंच ना जेजू हांगासर आसा तो आमकां बोळ दिता तो सक्तेन भरता थंय सक्तेन आमकां भरता आज ताणें आज आमकां आपयलां त्या सक्तेन बरोवंक पूण आमी भरवश्यान बरोवन मागा जाय भरवश्यान बरोवंक पळया सांपालां कोरिंतकार पयल्या पत्रांत आवस्वर पयलो आवस्वर दुसरें पत्र पयलो आवस्वर थंयसर 3री तावन 4थी वळ आमकां सांगता बुवापूर बाय उतरां ही तुमकां आतां वाचून सांगता ही उतरां आयकोया पळया
सदैव जावन देव आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताचो बाप तो काकूळतीचो बाप आनी सर्व बुजवणेचो देव आमच्या खंयची दुखींनी तोच आमकां बुजवण दिता देखून ताचे येतावन आमकां लाभलेले बुजवणे मारिफात सकळ तरांच्या कश्टांक सांपडलेल्या हेरांक बुजोवंक आमी शकता पळया बुजवणेचो देव तो ताच्या कृपेन आमी बुजवण जोडटा हेरांक ही बुजोवंक आमी शकता थोडे बरी कुटुंबांत अकालीक मरण जाता आनी कितें जाता कितले वर्सां आमचें रडून रावचें न्ही आमकां एक आपोवण येतें कितें गे देवान येवजण केलां तें कितें म्हण देवा समजोवचें आनी आमी कुटां बांदचें कितले फावटी देवान आशिर्वाद दिल्ल्यात सर बुजवणेचो देव आमकां बुजोवन दिता देखून ताचे येतावन आमकां लाभलेले बुजवणे मारिफात सकळ तरेन कश्टान सांपडलेल्या हेरांक बुजोवंक आमी शकता हें आपुरबाय आपोवणें देवान आमकां दिल्लें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून सांपावल तेसलोनिकंकांक बरयल्या पहिल्या पत्रांत आवसोर 5 थंयसर सांगिल्लीं भोव अपुरबाय उतरां सदांच खुशाली जाया तुमी डिप्रेस जावन रावा नाकात थंयच रावा नाकात उठा डिप्रेस जावन रावा नाकात कितले कश्ट आसात ह्या संवसाराक कश्ट आसतलेच म्हळ्यार सोम्यान जो आवास्वर 16 33 वळ ह्या संवसाराक कश्ट आसतलेच भिये नाकात हांवें संवसाराचेर जैतवलां कोणें म्हणली उतरां ती कोणें म्हणली जेजून ताणें आमकां सांगलां भिये नाकात हांवें संवसाराचेर जैतवलां तो देव आमच्या सांगात आसता आमकां कश्ट आसतात कश्ट पर्याय जाल्यार कोणी ना हरी एक लेखात आमकां ह्या तुमकां बी साहेबा पात्र्यापांत बाप साहेबा सगळ्यांक सकळ अध्यक्षांक या सगळ्यांक संवसार आसता म्हणून सर आसतलेच ना जाल्यार मेल्या उपरांत म्हाका कश्ट ना तशें चिंतचें आमी मागीर आत किंवा गोत्तोरा म्हाका पळया हांगासर देखून सदांच खुशाली जाया म्हणटा तो कळनासतना म्हाका सर्व घडी तरेन देवाक अर्घ दिया क्रिस्ताचेर कोटांत आसल्या तुमचे देवाक इतलेंच जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून मोगाच्या भावा भयणीनो आमी पळयता मस्तपटी आमी सूख आसल्या मात अर्घान येवचें संतोश आसल्या मात अर्घान येवचें इड्यान कांय घडीच सांगलें थंय आतां थंयसर थंय आमच्या केरळांत कोटसो पोसलो इतलें मेळ्ळें खंय प्रेज द लॉर्ड पाद्र्याक कालें कातल्याक प्रेज द लॉर्ड म्हणटा कोणी प्रेज द लॉर्ड म्हणा हांगा कोणें म्हळें ऐकल्यान पळया सोम्याक अर्घान दिवचें गे कश्टांत तेंत सोम्यान सांगलां कश्टांत देवाक अर्घान दिया समाजशें देवाक तें मागणें तें तशें जालें म्हणून देवाक अर्घान दिवचें न्ही तें मागणें तें अर्घां स्तुती करून देवा मागचें देवा लागीं मागचें आमचे पिळेंत अर्घां स्तुती कर मागता आसतना कितलेय पिडेस्त बरें जातात अर्घां स्तुती मागणें नासतना म्हजें गेदाळे मागणें ना अर्घां स्तुती करना आमी एका मनान मागता आसतना जेजू ह्या कश्टांक तुका अर्घां दिता तुवें स्तुती करता नातर जाल्यार कश्टांत जेजू 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 म्हणून आमी उरल्या पिरगोणून पाटी येवचे पिरगोणून आमी जेजू तुका अर्घां दिता म्हणून तांकां भायर येवं तो जेजू आज आपयता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हाबाकूक प्रवादी पळय आवस्वर 3:17 वळ कशें सांगता पळया कित्या आंजुराचो रोख पाल येवचो ना म्हणया आंजुराचो रोख पाल येवचो ना अंजुराचो रोग पालवचो ना दाखवाल फळां दिवची ना दाखवाल फळां दिवची ना जैतुनाचें उत्पन्न जावंक आसचें ना जैतुनाचें उत्पन्न जावंक शेतां पीक दिवची नात शेतां पीक दिवची ना हिंडांतल्यो शेळयो नपयस जातल्यो हिंडांतल्यो शेळयो नपयस जातल्यो गोट्यांनी गोरवां आसची नात गोठांनी गोरवां आसची नात तरी पूण हांव सर्वेस्परातय हांव सर्वेस्परातय संतोषतलो संतोषतलो देवा म्हज्या तारकातय देवा म्हज्या तारकातय उल्हास करतलो उल्हास करतलो हांव सर्वेस्परातय हांव सर्वेस्परातय संतोषतलो संतोषतलो देवा म्हज्या तारकातय देवा म्हज्या तारकातय उल्हास करतलो उल्हास करतलो हांव सर्वेस्परातय हांव सर्वेस्परातय संतोषतलो संतोषतलो देवा म्हज्या तारकातय देवा म्हज्या तारकातय उल्हास करतलो उल्हास करतलो अर्गान जेजू अर्गान जेजू फोगळाप जेजू फोगळाप जेजू महिमा जेजू महिमा जेजू हालेलुया 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 अर्गान जेजू अर्गान जेजू फोगळाप जेजू फोगळाप जेजू महिमा जेजू महिमा जेजू हालेलुया हालेलुया फिलिपिकारान बयल्या पत्रांत परतून तो सांपावलो आमकां बुवापूरबाई उतरांनी आमकां सांगता सुवार्ता विस्तारच्याक हे म्हजे कश्ट उपकारल्यात म्हणून सुवार्ता विस्तारच्याक हे कश्ट उपकारल्यात
आमकां एक कश्ट आयल्या जावं पुरो समस्या आयल्या जावं पुरो देखून आमी आयल्या खंडीत जावन हर एकल्या म्हाका कश्ट समस्या आसातच कश्ट नासलो कोणूच ना म्हूण सांगलें पूण हे आमकां आयल्या जाल्यार आज सुवार्ता विस्तारच्या म्हणून पिलपिकारान पयल्या पत्रांत सांबाळ सांगता पयल्या आवस्वरांत थंयसर आमकां सांगता 12वी वळ वापुरबाय उतरां ती सांगता पळया हांगासर ती उतरां तुमकां हांव वाचता भावा भयणीनो म्हजे थंय घडलेल्यो संगती सुवार्ता विस्तारच्याक उपकारल्यात म्हूण तुमी जाणा जाय म्हणून म्हजी अपेक्षा म्हजे थंय घडलेल्यो संगती सुवार्ता विस्तारच्याक म्हणून त्यो जाल्यात म्हणून जाणा जायचे म्हणून म्हजी अपेक्षा पळया तो सांगता विविध कश्टान जाल्ल्यो संगती सुवार्ता विस्तारच्याक आमी देवाक अर्घां दिवं आनी सुवार्ता विस्तारूं आमी भितर बसोन डिप्रेस जावन कंगाल जावन विरार जावन बसोंक न्ही विरार जावन बसोंक न्ही वडलो तुमी सांगलें हांवें ती ऑटिझम जाल्लीं ती दोगां ती घोव बायलां वचून सगळ्या संवसारांत बरोवश्यान भरता आवय बापायंक बरोवश्यान भरतात देवाची काकूट वर्ती आसा म्हूण सांगतात तें आमी देखून आमी उडा स्टोरी जाय ह्यो संगती उडा स्टोरी जाय देखून इजाया प्रवादी अध्याय 43 वळ सांगता पळया बुवा पुरबाय आमी आयकया हांगासर 21 वळ जी परजा हांवें म्हजे पासत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगडतली म्हणया जी परजा हांवें म्हजे पासत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगडतली जी परजा हांवें म्हजे पासत रचल्या ती म्हजी स्तुती करतली मोगाच्या भाव भयणो देवान रचलां इतल्याच खातीर न्ही गे स्तुती करूंकच रचलां आमी देवान रचले परजा आमी देखून आमी कंगाल जावन बेजारायन हांगासर बेजारायन रावचें न्ही आज आमी बरोवश्यान आज आमी मुखार वचया जेजू थंय फुडें सरया आनी आज आमची मागणी करूंक आमी फुडें सरया हांगासर जेजू आज आमकां भलायकी दिता आमी उबी रावया आमी केदाळे हांगासर म्हणचे कांतार आसा गूण कर जेजू म्हणून ते कांतार आमी आतां भक्तीन गावया त्या वेळार तुमकां भलायकेची मागणी हांव म्हणटलो पूण विशेश तरान कोणाय की विशेष तराचे कश्ट आयल्यात तांकां बाचे जावंक म्हण आयल्यात सुखां जावंक म्हण आयल्यात ती आसल्यार हे खंयच्या विशेष इरादे मागोवंक आयल्यात दयाकर मुखार दयाकर हांगासर साक्रामेंता मुखार आमी मागया दयाकर विशेष तरांचे जायत्या वर्सां कश्ट जातात तुमचे कश्ट पिड्या शिड्या हाडून आयल्यात हे दुसऱ्या पासून मागोवंक आयल्यात पण तुमकां विशेष एक इरादो आसा पण हे काम ना अशी ती स्त्री येवन मागताली स्विझर्लंडान म्हजो पूत गेला ताका काम मेळाचें म्हणून म्हाका ते नासलें ती म्हणटाली फादर मागया आमी सगळ्या म्हणटा मागया मेळटा ताका बरें काम मेळ्ळें थंयसर ताका तांची भास येनासली भास अर्दी करूं येताली जाल्यार ताका बरें काम मेळ्ळें कुटुंब आदार जालो तितले पयस तो गेला काम सोदून हांगा तावन पूण पळया पूण ताका काम मेळना तोय प्राय ताचे 55 वर्सां त्या प्रायार गेला काम सोदून मेळना देवाक आसात जालें कितेंच ना सो मी मुखार आज आमी हांगासर आसा पातयेन मागया भक्तीन मागया आमी रावले कडेन दोळे धांपून हात उबान स्तुती करून आमी मागया आयच्या दिसा हांगासर गावया गीत गुण कर जेजू दैविक शक्तीन तुझ्या गुण कर जेजू तेगी या जाग तुमचे पासून आतां मागता तुमी तुमचे कितें पिडा आसता स्तुती करनंत मागया हालेलुया 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 सुम्या जोरत्या पातयेन हांगा सायल्ल्या या लोकां पासून मागता सुम्या ती पळय दामोल नाका तांचे शेणाय आज आनी तांकां नव्या शक्तीन भर सुम्या ती पळय दामोल नाका तांचे पिडे शिडेचेर तांच्या कश्टांचेर तांच्या पिडे शिडेचेर सुलवण्यांचेर तांच्या घरांचेर वाट्या कंपाउंडाचेर तांचे कितें आसा सुम्या इरादे आसात गांवांत परगांवांत आसा ती तसा वाडना सुम्या
तांचे सगळे ते सवांचेर आज आमी संघात म्हणून मागता सोम्या की बोपय तामोल रागा आता शेनाय सोबे हर एकल्याचेर अमोल रागा शेनाय तुझे अमोल रागा तांचे शेनाय त्या सगळ्याची उडीचेर तांचे हर एका सांगते अमोल रागा शेनाय त्यामुळे त्या बळान मागता असताना कितें वायट सदाची नाडी इजा माटू तांत्र दृष्टिकाच वाईट मेल्ला पडायचे प्रभाव वाटसकते प्रभाव पिडेशिरे प्रभाव सोलवणीचो प्रभाव आडकणीचो प्रभाव कितें सगळें त्या अमोल त्या बळान पादू हुमटुका पालवांतल्या उज्याक नाच करता सोम्या कितें आडकणीचे सगळे बसपण नाच सावदी कितें पिडाशिरा बसपण नाच सावदी सुटका जाव यात कडे ताका सुटका जाव सोम्या आज नवी भलायकी नवी सगळं तांचे वाळून दिवं सोम्या मारेकार पिडा त्यो गुण जावन दी सोम्या पळय पंचायत धांवून आयिल्ले आसात कामां मेळा जाय भुरगें जाय आनी कितें म्हणून सोम्या तांकां दुर्बळकान पडल्या आज सगळी मागणी ते समर्पिता सोम्या भुरगीं सांगिल्लें आयकनात शिकोवंक बोल तांकां जाणवा येना हर एक दिसताची तेसा वाट नायला सोम्या आज तांचे बेसांव घाल वायट वाटे गेल्या सोम्या सगळे सपोर्टल्यान कुटपाक खर्च सोम्या सगळं पांयां दवरता आज फाळेची पदवी पळय ते सकत आज कुणके सकत आशिल्लें सगळं हर एक वाळे सोम्या हाच्या माथे केस पायाचे नागचे मसर तांच्या शिरांनी रक्ता नाळांनी आडय संदांनी पुढचे रे बघा जीव करण पळय सकत वाळ तांकां बळ भलायकी आशिर्वाद सुख सुंदर समाधान संतत समृद्धी पावक नव्या जिवा ना सक्ती ना उल्हास सोम्या सपूत महिमती बागता पावकर सोम्या हालेलुया 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 शाला शाला पला शाला मला हालेलुया 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 आपण जेजू आपण जेजू दैविक सख्येन तुझ्या आपण जेजू दैविक स्पर्शान तुझ्या आपण जेजू गुण कर जेजू दैविक सख्येन तुझ्या गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक सख्येन तुझ्या गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक सख्येन तुझ्या गुण कर जेजू आपण जेजू दैविक सख्येन तुझ्या आपण जेजू दैविक स्पर्शान तुझ्या आपण दैविक सख्येन तुझ्या आपण दैविक स्पर्शान तुझ्या आपण पवित्रात्म्या आमचे देवून ये दुःख आमचे बदलू संतोष हाडून ये पवित्रात्म्या आमचे देवून ये दुःख आमचे बदलू संतोष हाडून ये गरजे तसले परजे पाओगे गरजे तसले परजे पाओगे अस्कत मोनाच्या सक्तेन बरोगे अस्कत मोनाच्या सक्तेन बरोगे ये पवित्रात्म्या आमचे देवून दुःख आमचे बदलू संतोष हाडून ये पवित्रात्म्या आमचे देवून
आमचे बोललो संतोष हाडून ये. कष्टतेल्यांचे रुदांत मोगे, कष्टतेल्यांचे रुदांत मोगे, नीतीन जुस्या प्रेरण जावन ये, नीतीन जुस्या प्रेरण जावन ये पवित्रत्म्या आमचे देवोन ये. तुका आमचे बोललो संतोष हाडून ये पवित्रत्म्या आमचे देवोन ये. तुका आमचे बोललो संतोष हाडून ये. मोगमाय पसासो अभाव बरोगे, मोगमाय पसासो अभाव बरोगे, दुबावी काळजान भावार्थ जावन ये, दुबावी काळजान भावार्थ जावन ये पवित्रत्म्या आमचे देवोन ये. तुका आमचे बोललो संतोष हाडून ये पवित्रत्म्या आमचे देवोन ये. तुका आमचे बोललो संतोष हाडून ये. हालेलुया 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 हालेलुया. Hallelujah, obra suti me manjes hallelujah, 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 hallelujah. Sel योग करने तो आशीर्वाद राजा इधर सोमिया आज बड़े ते पदी दा पोई ते भी सकत या लोका ते आज बड़े सोमिया तंजे बाते एक ऐसा पाए नक्श मुझसे तंजे शिरा शिरा रक्त नारानी हराजे सना सना ते पोई ते में सकत बालों तंगा बॉल बाले क्या आशीर्वाद सुख संतोष समाधान संतोष समृद्ध तंगा पोर संत भारत भरोसा मोक्ष तंजो गढ़ कर सोमिया तंगा सर ध्यान निंबो स्वस्ति का सोट तोट पक्षानी स्वाद में सकत तंजे दी योंदी ना बड़ा बोरों तू साक्षी ते जाऊँ दी सोमिया बोरो से चीते नीस जाऊँ ते सुरुवात ते पर गच्चे सांदे ते जाऊँ दी सोमिया हालेलुया 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 हालेलुया. ज्या आशीर्वाद घेऊन माऊन तरान एक घडी भर तयार करूया आमच्या जिविताक दोळ आशीर्वादान भरला निमाणे जेजूच आमच्या संगी येता आणि ताकाच घेवंक आमी आमची काळजां संपोतना आतां वक्ती करूया ताचे आशीर्वादा खातीर. ये देवोड़ा सक्रमेंट सस्ताना मान करूया पूर्विल्या त्या रूपां बदला नव्यो रीती आधार्या solvon vecha अस्कत्रिष्ट भावार्था चेंबर दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्लासानी स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थाळ्या असी
तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीना वार्ता आमेन. प्रार्थया. ये समियान जेजू क्रिस्ता ह्या विची साक्रामेंताक ह्या कश्टान उगडास तुवें आमकां सोडला. तुवें सोडून जो परजतांच आमचेर आमी बगी सारको तुवें कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर. जो जी येता राज करताय ससनाच्या ससना.